जोरदार गूंज, अच्छी शुरुआत यहाँ की गई है अक्षय भंडारी द्वारा। और इस बार शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में शानदार फील्डिंग करते हुए आज हांगा फायनली आता यंग मराठा मांडवी बॉयज खेळ्ळे हेतून मांडवी बॉयज जैतवंत जाल्ले आसा। खंयच्याय हेतूक क्षेत्रांत हार जीत ती आसतातच। तुम्ही हल्ले म्हण नाखुश जायनाकात। तुमचे कडेन जिद्द असली, चिकाटी असली, मेहनत असली, थोडी कम पडली आणि तेजे फुड्यान मांडवी बॉयज साठी थोडी जिद्द, चिकाटी, मेहनत जास्त असली म्हणून ते जिखले। तुम्ही हितून दी बरोबर जावपा जायना, तेन्नाच फुडल्या एका दशकाक तुम्ही तयार करची हे जैतवंत जावपा खातीर। आणि आमदाराच्या उतराचेर आमकां येदो व्हडलो 5 लाखाचो बजेटीचो टुर्नामेंट आमी नेटान सुरू केलो। आणि जेन्ना पळय सुरवात केली तेन्ना जेन्ना आमी डिक्लेअर केलें तेन्ना स्पॉन्सर्स आपूण जर आमचे कडेन आयले सांगपा लागले आमची हें प्रायज, आमची हें प्रायज, आमची हें प्रायज। आणि कोणाकय आमी कमी पडले आमी थंय वचून उलो मारलो आणि ते सगळे लोकांनी आमकां आदार दिवन हो टुर्नामेंट जैतवंत केल्लो आसा। आयोजन जावन किंवा अशा भुरग्यांक संधी खास करून आज 16 टीमी पार्टिसिपेट जाल्यो। 3 दिसाचो हो टुर्नामेंट 3 दिसां भितर 16 टीमींचे परफॉर्मन्स, 16 टीमींचे प्लेयर्सांक पळोवपाक, तांचे खेळ पळोवपाक, तांकां ताचो टॅलंट दाखोवपाक हो वाव मेळ्ळो आसा, संधी मेळ्ळी आसा। तेजे खातीर ह्या भागाचे आमदार बाब इस्दोर फेर्नांडीस तशेंच मांडवी परिवाराचे बाब जनार्दन भंडारी आनी एंटायर टीम जे आसा हांकां सगळ्यांक हांव परवी शाबासकी दिता। हे जाल्लें आसा आनी खास करून तुमच्या आमदारान सहकार्य केल्लें आसा, तेज्या नांवान सुरवात केल्ली आसा। आणि जे ट्रॉफी जे आसा पळोवपाक म्हाका दिसता म्हज्या 22 वर्साच्या कॅरियरा भितर पयली फावटी हेजेर ट्रॉफी पळयली हांवें। तेव्हा राजकारणाक 22 वर्सां जाली सद्या आणि पहिली फावटी ह्या शानदार अशी ट्रॉफी तुमकां सगळ्यांक जे परवी दिता। जेन्ना अशें टीम वर्क आसता, जेन्ना आमदार आसता, जेन्ना सगळ्या भुरग्यांक घेवन फुडें वचपी आणि उमेद वाडोवपी तेन्ना असल्यो गजाली घडटा। सो त्या नदरेन हो जनसेना आणि हो आमचो मांडवी परिवार एक बरो ग्रूप भुरग्यांचो आणि ते भुरगे खूब टुर्नामेंटां पार्टिसिपेट जाता। सो हांवें तांकांच सांगलें तुमी एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करा आणि आमदाराच्या नांवान। सो ते रोखडेच एग्री जाले आणि तेमी अशें काम करून दाखयलें की काणकोणान ह्या तालुक्यान खूब टुर्नामेंट जाता, पूण अशें ऑर्गनायजेशन काम केलें भुरग्यांनी सारकें म्हणजे एक्टिवली पार्टिसिपेट जावन की हांव तांकां शाबासकी दिता की पळय सद्याक कोणूय जिखूं, पूण ज्या पद्दतीन तेमी ऑर्गनायज केलो सगळ्याक गायडन्स म्हाजें आहलेंच तांकां, खंय चुकता थिंगा हांव सांगतालोच तांकां। पूण जें ऑर्गनायजेशन तेमी दाखयलें की एक रिमोट प्लेसीन आमच्या काणकोणा ते सद्दां म्हणून काणकोण म्हणजे एक पयस सावथ गोवा, पूण थिंगा जो टुर्नामेंट ऑर्गनायज जालो इतले एक सुपर स्टँडर्ड म्हणून जाता म्हज्यान म्हणता। म्हाज्यान म्हणता बाबा IPLाक लागून कंपेर करूंक शकता की तेमी असो ऑर्गनायजेशन करून दाखयलो। सेकंडली आमच्या गांवचोच एक भुरगो पंकज च्यारी म्हणला भुरगो, ताणें एक इनिशिएटीव घेतलो की आपूण ट्रॉफी करता म्हणून आमदाराची, आणि ती आमदाराची ट्रॉफी तेणें उणें म्हणल्यार 10 मीटर हायट म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत कोणेच करून नासतली, आख्ख्या भारतांत ते कोणें करून नासतली। येदी व्हडली ट्रॉफी तेणें फर्स्ट टायम करून थिंगा डिस्प्ले केली आणि वयता ते प्लेयर म्हणटा की आमी ह्या फर्स्ट टायम असली ट्रॉफी पळयल्या म्हणून, येदी व्हडली ट्रॉफी आनी इतली बरी ट्रॉफी। पयले एश्युरन्स बी दिल्ले तुका असो टुर्नामेंट करतले बी म्हण कोणाक? आमी दिल्लें एक एश्युरन्स की बाबा हांव एक बरे भशेन जाय जाल्यार की हांव एक टुर्नामेंट करतलो म्हणून। आनी त्या टुर्नामेंटा पासत तो पवेश म्हणटा त्या भुरग्यान सगळ्यां उजीर आमचो इस्दोर बाब जिखत जाल्यार आपूण इस्दोर बाबा कडेन अमकेच पयशे घेतलो आनी हो टुर्नामेंट करून दितलो म्हणून। सो त्या पासत तेज्या उतराक हांवें पाण दिवन मान दिवन तो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी हेजेय मुखार उरतलो, चालू उरतलो हो टुर्नामेंट चालू उरतलो। हांव कशाय भशेन ह्या भुरग्यांक हेल्प करतलो। काल वचोन ते आमच्या फर्स्ट येयले आमच्या काणकोणान स्मिता चेडवाक वचोन कॉंग्रेच्युलेट केला आनी म्हाका दिसता की फुडल्या वर्साक सान एक बाबा हायस्ट मार्क्स घेवन येता त्या भुरग्याक आमच्या काणकोण भागान की त्या काणकोणचे भुरगे वयर सरचे स्टडीजांक तांकांय हांव कितें प्रायज मानी दवरतलो सो दॅट तांकां कितें बेनिफीट जावपाक। सो हो एक म्हणजे स्पोर्ट्स एज वेल एज स्टडीज हे दोनी भागांनी म्हाज्यांनी मातशें कॉन्सन्ट्रेट करपा जाय, कित्याक आयज भुरग्यांक सगल्यांक नोकरी जाय त्या पासत हांव हें कॉन्सन्ट्रेट करता।